जुवारी एग्रो केमिकलान टेस्टिंग करून आपणाचे 300 वर्कर प्लस टेस्टिंग केल्ले आणि ह्या टेस्टिंग करून आयज 170 लोक एज ऑफ टुडे पॉझिटिव्ह आसा. आता फाटले 6 दीस जाले ऑलमोस्ट 98 पेशंट्स जे आसा ते पॉझिटिव्ह आशिल्ले तांकां अजून पासून कोवीड सेंटरान नाल्यार कोवीड हॉस्पिटलान एडमीट करूना. आणि आयज जो रिजल्ट येयला तो आनी 70 लोक म्हळ्यार ऑन एवरेज 170 लोक आयज पॉझिटिव्ह जाले. हांवें कलेक्टराक 2-3 दीस पयलीं कॉल केल्लो आनी तेणें म्हाका सांगलेलें कितें सिम्टमॅटीक पेशंट आपूण एडमीट करता म्हणून. आतां अजून पासून सिम्टमॅटीक पेशंट एडमीट जावना. आतां आउट ऑफ 170 more than 50% people are symptomatic patient and they are showing symptoms for the last 10 days, yet government does not find it necessary to admit these patients who are staying in Zuari headquarters and who by self Zuari have taken test because government did not take test. Zuari went out of the box, spent their own money and tested their worker. After helping the government which have failed to test the people of Zuari Nagar, तरी पासून आयज पॉझिटिव्ह जावनूय गव्हर्मेंट ह्या जे पॉझिटिव्ह पेशंटांक एडमीट करना. आता हे डेप्युटी कलेक्टराचो काम आशिल्लो की हे जे पेशंट आसा कोवीड सेंटरान घालचे. हांव सरकाराक ताबडतोब डिमांड करता की आमचे कुट्टाळेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमची जायती हॉटेलां आसा, आमची हेल्थ सेंटर आसा, आमची कला भवन आसा, नाल्यार तूं खंय कर पूण 24 वरां भितर हे कोवीड सेंटर आमचे कोर्टांनी डिक्लेअर कर. कित्याक फाल्यां हे जे वर्करांक जे पॉझिटिव्ह आसात तांकां कितें जालें जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर आनी सावथ कलेक्टर जबाबदार आसतलो आणि आमी गांवचे लोक ह्या सरकाराक आनी कलेक्टराक कशेंच ओगी रावचे ना. कित्याक I think this is a criminal negligence on the part of the collector for failing to discharge his duty and taking patients to the hospital. तुमकां हें काम जायना जाल्यार अरे तुमी कित्याक पोजिशनान आसा जे मरणाच्या टायमार तुमी ना पेशंटाक सांबाळपाक तुमी तेंय करना जाल्यार आयज आमकां कित्याक जाय सरकार. म्हाका दिसता देर इज अ कोलॅप्स ऑफ ज्युडिशरी आणि I think CM has to take a special interest in this and see that all positive patients are treated properly or admitted wherever necessary.